नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया रव्याचो केक। हो हांवें रवो घेतला। आमी शिरो करपाक रवो वापरता तो रवो घेतला। 2 कप रवो घेतला। 1 कप साखर घालता। साखर घालता आसतना थोडीशी कमी जास्त तुमच्या आवडी अनुसार केल्यार जाता। अर्ध कप मिल्क पावडर घालता। हे मातशें मिक्सरान फिरोवन घेवया। अशें हांवें मातशें मिक्सरान फिरोवन घेतलें। थोडेशें मीठ घालता। पाऊण कप तेल घालता। पाऊण कप धंय घालता। 1 कप दूध घालता। दूध घेता आसतना हांवें गरम करून थंड करून घेतला। मिक्स करून घेवया। मिक्स करून मिक्सरान एकदा फिरोवन घेवया। हे पळयात, पीठ अशें जावपाक जाय। हे मिक्स करून घेतिल्ले पीठ हांव दुसऱ्या आयदनान घालून घेता। हे पीठ आमकां 10 ते 15 मिनटां अशेंच दवरपाक जाय। रवो मातसो फुगपाक जाय। ज्या आयदनान केक करून घेवपाक जाय त्या आयदनान हांवें बटर पेपर घातला। ताका थोडे तूप लावन घेवया। तूप अशें सगळ्याक सारकें लावन घेवपाक जाय। अशें हांवें सगळ्याक तूप लावन घेतला। पीठ हांवें फुगपाक दवरल्या 10 मिनटां जाली। पळयात, पीठ मातशें पातळ दिसतालें। आतां रवो फुगल्या नंतर बरें वेवस्थीत जाला। तुमकां दिसता की पीठ चड सुकें जाला जाल्यार हातून 2-3 चमचे दूध घालून मिक्स करून घेवपाक जाय। 1 चमचो बेकिंग पावडर घालता। अर्धो चमचो घालता बेकिंग सोडा। मिक्स करून घेवया। 2 मिनटां अशें मिक्स करून घेवपाक जाय। पीठ आतां आमी तूप लावन घेतला त्या आयदनान घालुया। अशें आमकां आयदनान घालून घेवपाक जाय। कायल हांवें गॅसार दवरल्या। गॅसाची फ्लेम हांवें मोठी दवरल्या। 4-5 मिनटां कायल गॅसार दवरून आमकां प्री हीट करून घेवपाक जाय। कायल आमकां गरम करून घेवपाक जाय। 5 मिनटां पयलीं हांवें गरम करून घेतल्या। हें पीठ आमी हाजेर दवरुया। पोंदा हांवें स्टँड दवरला, ताजेर पीठ दवरता। आतां हांव गॅसाची फ्लेम मिडियम करता। हाजेर आमकां घट्ट झाकण घालून अर्दवर आमकां हें शिजोवन घेवपाक जाय। 30 मिनटां जाल्या नंतर गॅस हांवें बंद केली। हे पळयात, बरो वेवस्थीत शिजला। भितर पर्यंत बरो शिजला। केक हांवें 30 मिनटां शिजोवन घेतलो, बेक करून घेतलो आनी आतां हांवें थंड करून घेतला। केक हांवें प्लेटीन काडून घेतला। कापून घेवया। आणि पळयात, केक खूप सॉफ्ट जाला। केक एकदम सॉफ्ट जाला। केक बरो सॉफ्ट जाला, खूप रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात। देव बरे करू।